może on tu sakordonia Ashirvadan Ordumaka Somya Shanti może on tu sakordonia जीवित तुझे सारखे जाऊन बाप्पा कुशी हावे सोदा पाची तुझो कुरीस उबारून वाचोची ताळणी खावे दोर्दी सापाट बोलची आशीर्वादा Ordumaka Somya Shanti może Ashirvada Ordumaka Somya Shanti może on tu sakordonia Magnan sarung sotang Kostak fudau koru bodhau magta Tuje udar porbotuka sheta Sasnik chibit sodu khawaun deta Ashirvadan Ordumaka Somya Shanti może on tu sakordonia Ashirvadan Ordumaka Somya Shanti może on tu sakordonia
Kursarogo baru Jesu आपले कुडी पाथो नाटा केले पाथो नाटा केले जेसू आमची शांती जेसू आमची शांती जेसू आमची शांती जेसू आमची शांती पैसा सोल्याकाता जेसू Krista sove Bapa lagi hari Bapa lagi hari Jesu amci shanti Jesu amci shanti Jesu amci shanti Jesu amci shanti Dusman zalyamone Rag dvis balon sopon Jesu sonna kele Jesu sonna kele Jesu amci shanti Jesu amci shanti Jesu amci shanti Jesu amci shanti सगळो सृश्टीचो रुसनार आमचे मुखार सोमी जेजू क्रिस्त ह्या उंड्याच्या रुपान आसा खुर्सार उमकडून संवसारांत आमकां किरीत भाशेन आपले उंड्या रुपान ताणें हे आपले स्वरूप दवरलां ह्या आमच्या दुनियाक ह्या आमच्या सुरवंडराक ह्या आमच्या जिविताच्या दाताराक ह्या वेळार आमी हांगासर एकठांय जाल्या सगळे आमचे खालतिकायेन विनम्र काळजान ह्या वेळार ताचे सवे आमचो वेळ सारूंक हांगासर आमी एकठांय जातना आमचो दोनी आमचो सुरवंडार आमचे खातीर तो मेलो आमकां ताणें सोडवून फावो केली म्हूण जाण जावं आमचे पासत सदांकाल तो हाजीर आसा म्हूण आमी ओळखून घेवन ह्या सर्व सृश्टीच्या रोसणाराक देवाच्या एकल्याच पुताक आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताक सगळे खोलायेन खालतिकायेन आमची मान बागोवन आनी विनम्र काळजान ताका ह्या वेळार आमी नमस्कार करूंक आमची तकली बागोवन ताका आमचो मान आनी सगलो आमच्या जिविताचो आसा तितलोय आमी भोवमान ताका ह्या वेळार आमचे मान बागोवन ताका आमी नमस्कार करून दिवया
Wipe away the sorrows in the victory of your cross. आमचे दुखी आमचे कोश्ट सायबाक तुझ्या कुर्सांतल्यान धुवन आनी पुसून तूं काड म्हूण आमी आज तुजे मुखार आयल्या. पातकी सोयब आमचे पातकान रेवडलेले मनीस आमी सगळ्या वायटव्याक जायते पावटी आमी फुडो करूनय वायट विशयांक वायट वस्तूंक हेर वायट तरेन आसलेल्या तरेकवार जिन्सा भासाचे वस्तूक लोबदून आमचें जिवीत नरकान घालूंक आमी जायते पावटी फुडें सरता. असले वेळार तूं आमकां तुज्या कुर्साचेर आपलो जीव प्राण दिवन आमची सगळीं पातकां आमची सगळीं दुखां पुसून काडटा म्हूण सायबा आमी मानून घेता. आमी सगळी खालतीकायेन वळखता. बापाक खालती रावूंक आनी बापाची येवजण सहकार करूंक खुर्सार मोरो पर्यंत तुवें तुकाच खाली केलोय. तूं तुकाच खालती जालोय. मनशा खातीर आमची सगळ्यांची सडवण जावचे खातीर आमकां पातकांतली मेकळी करचे खातीर सायबा तूं खुर्सार मेलोय. जेसू ह्या वेळार आमी तुका आर्गां दिता. ह्या वेळार आमी तुका दिन वाचता. कितली पातकी आमी पातकी आसुनूय तूं आमचो मोग करताय. पातकी आसुनूय तूं आमकां सायबा साडिनाय. आमी तुजे सोशिनी पयस पयस वेता तरी पूण तूं आमकां सायबा वेंगयताय. तुजे दोनी हात विस्तारून कुर्सार उमकडून आमची दुखां सायबा तूं पुसून काडटाय. हाचे खातीर आमी सायबा तुका खिरीत दिनवास दिता. आमी सगळे अनुपकारी भुरगीं तुजी पाटलावदारां खरी पूण सायबा आमच्या जिवितान तुका तुजी शिकवण तुजी तत्वां आनी तुवें दिल्ली येवजण्यो सर्गीच्या राज्याच्यो पाडूंक आमी जायते पावटी फाटीं सरल्या. आज पर्यंत तूं आमकां उलो मारीत आसाय. आज पर्यंत तूं आमकां विचारीत आसाय कितलो मोग करताय तूं म्हजो. जेसू आमकां खुर्सारतान हो प्रश्न करता. जेसू आमकां आज पर्यंत हो विचार करता. जेसू आमकां आज पर्यंत ह्या प्रश्नाक जबाब दिवंक तयार आसा. आनी कितलो सोबीत सुंदर जबाब तुजो आमकां. किरीत भाशेन ह्या गायनांतल्यान आमी आतां आयकुया. Kitlo tung kurtai maso. Kitlo tung kurtai maso. Oso ave Jesus vicar kelo. Jesus game ekra vicar kelo. Apurnae zapiun mulme. Itlo anidon atvistaru kursar Gitlo tung kurtai
जेजू विचार केलो जेजू गावें एकदा विचार केलो तेन्ना ताणें अपूर्वाये जाप दिवंक आमी दोनूय हात विस्तारून खुर्सार मेलो आनी दोनूय हात विस्तारून खुर्सार मेलो खरेंच खुर्सार आपले दोन्ही हात विस्तारून सोम्या म्हजे पासत आमचे पासत तूं मेलोय कितलो मोग म्हजो तुवें केलोय कितली मोशी पातकां तुजी तुवें घेतली कितले मोशे अनुपकारीपण तुवें सायबा सोंसलें कितलो हांव घातकी जालोय तरी पूण तुवें म्हणलें यो म्हजेशी म्हाका मोग तुजो हांव तुजो मोग करता तुजे दोनूय हात तुवें विस्तारले म्हजे खातीर म्हजी सोडवण करचे खातीर म्हाका पातकां मेकळो करचे खातीर म्हाका परतून बापाचो भुरगो वो भुरगें करचे खातीर परतून हांवें बापाशी एक जावचे खातीर तुजे हात तुवें विस्तारले तुजो जीव प्राण म्हजे खातीर तुवें दिलो केदी व्हड बोली तुजी बापाक तुजें अर्पण तुवें केलें म्हाका नवो जीव दिवचे खातीर सोडवून म्हाका फावो जाली परतून एकदा बापाचो पूत हांव जावंक पावलो बापाचे भुरगीं कशें हांव जिवंक ह्या संवसारांत तुवें म्हाका दवरलोय तुजो जीव प्राण तुवें दिलोय म्हजी दुकां तुजी तुवें घेतली म्हज्या वायटांतलो तुवें म्हाका निवारलोय म्हजे सगळे आटे बिटे तुवें पयस केले हांव तरी पूण पयस पयस गेल्लो तो तुवें म्हाका तुजी बेगीन घेतलो कितलो तूं म्हजो मोग करताय सोम्या कोणाच्यानूच इतलो मोग करूंक जायना संवसारान कोणेच आजून पर्यंत इतलो मनशा कुडाचो मोग करूंक ना जितलो तुवें आमचो केलो खरेंच आमी तुजी भुरगीं म्हणून आज आमी अभिमानान तुका म्हणटा आमची दुकां तुवें घेतली आमकां तुजेशी परतून हाडली तुजी भुरगीं आमी ह्या वेळार आमकां तुजो आदार दी आमच्या जिविता वयर अदीक आनी अदीक नियाळून जिवीत मोशें पातकी पूण ह्या पातकाचेर हांवें नियाळ करून खरेंच दूख धरून म्हजें जिवीत बदलूंक म्हजी नवसोडणी जावंक हांव वावुरलां जाल्यार आज म्हजेरूच हांव नियाळ करतलो म्हाका तुवें दिल्लें तुजें उदारपण खऱ्या बरेपणान हांवें घेतलां वो हांवें तें फुकट देणें कशें ओगडायलां हाची वयर हांव नियाळ करतलो म्हाका तुवें ह्या संवसारांत जिवंक आनी ह्या संवसारांत तुजें राज विस्तारूंक तुवें म्हाका जायत्यो सवलती दिल्यात तांचो पूर्णपणी हांवें बरो उपयोग केला जाल्यार
आज म्हाकाच एक प्रश्न कसो हांव घालतलो. आज आमी किरीत भाशेन तुका आनी तुज्यो दुखी आमी नियाळटना मारयेच्यो दुखी आमी नियाळटा. दुखेस्त माता मारिया कुर्सा मुडी उबी आसली. जेसू तूं कुर्सार उमखोळटालोय, तरी पोत्यान तुजी आवयन हे व्हडव्हडे आपल्यो दुखी आपल्या काळजांत दवरल्यो. उबी रावन कुर्सा मुडी उबी रावन तुजे सोडवणीच्या वावरांत तिणें वांटो घेतलो. केदो व्हडलो वावर तुजो. तिने आपल्या खांदार घेतलो आनी आपल्या जिवितान ओदीक आनी ओदीक तुका आनी तुज्या सोडवणीच्या वावरांत आपूण चलतली म्हणून तुका सायबा तिणे तेंको दिलो. खंयची आवय जायत आपल्या पुताक उमखोळटा तो पळयता जायत. मारिया ह्यो सगल्यो दुखी आपल्या काळजांत ती दवरताली. बाळगून दवरून आपल्या पुताच्या दुखांत खिरीत भाशेन वांटो ती घेता. 7 दुखी तिच्यो. ह्यो 7 दुखी कसल्यो त्यो ह्या वेळार आमी आतां पळोवया. Today is the feast of Our Lady of Sorrows, or Mater Dolorosa. The $7, the Latin word for sorrows, are events in Mary's life that are depicted as 7 swords piercing her heart. The first sword is referenced in Luke chapter 2 in the words of Simeon's prophecy. Behold, this child is set for the rise and fall of many in Israel, and a sword thine own soul shall pierce. The flight into Egypt and the loss of the child Jesus for 3 days in the temple are 2 more from Jesus' childhood. The 4 other sorrows are Jesus meeting his mother on the road to Calvary, the crucifixion, Jesus' descent from the cross into the arms of his mother, and the entombment of Jesus causing Mary's loneliness. Every loving mother willingly pours forth all she has out of love for her child. And because of Mary's perfection, she suffered more and endured more than anyone ever has. The Feast of Our Lady of Sorrows goes all the way back to 1667 and afforded official status in 1913 by Pope Pius X. दुखेस्त आवय तुका बरीत. पूत तिचो उमखोळटालो खुर्सा मुडी. पूण होच पूत आमचे खातीर आनी आमची सोडवण मेळूंक, आमची दुखां पुसून काडूंक खोर्सार वडवडटा. मनीस जावनूय तो खुर्सार वडवडून आपल्या बापाक आर्गां दिता. उतरां ह्या पुताची बापा भोगोस तांकां. ते नकळत ते कितें करतात ते. जिवितान आमी जायत्यो वस्तू करता.
आमकां व्हड व्हड वस्तू करूंक ह्या संवसारांत दिसतात. आमकां जायते जाण आव्हान दितात, आमकां जायते जाण आपयतात. आमी जेन्ना ल्हान आसता तेन्ना आमी कोणूय आमकां विचारीत कितें जातलोय, हांव इंजिनियर जातलो, हांव दोतोर जातलो, हांव आदवोगाद जातलो, हांव व्हडलो पायलट जातलो, अशें आमची स्वप्नां आसतात. पूण जेजूचें सपन आसलें आमची सोडवण करूं, आनी हें सपन खुर्सार आपलो प्राण दिवन आमची सोडवण करूंक जाय म्हूण तो जाणा आसलो. तरी पोत्यान तो फाटीं सरलो ना. जेजू, ह्या वेळार तूं आमचे मुखार आसाय. आमी जायती फावटी घडयेक विसरता की तूं आमचे पासत मेलोय फकत आमच्या मोगा खातीर. खुर्सार मरप एक लोजेचे वस्त जावन आसली. लोजेची खुणां क्रिमी दोरांक खुर्सार मारताले, चोरांक नागोण्यांक खुर्सार किळायताले. लोजेची वस्त आसली. पूण तुवें सायबा खुर्सार मरून मरणाचे जैत व्हरून आमकां जैतिवंत केले. जैताचो आनी जैताची वस्त हो खुरीस आमकां करून तुवें दिले. खुर्सांतल्यान आमकां जैत आसा म्हूण तुवें आमकां थावे केली. तुजो जीव प्राण तुवें खुर्सांत दिलोय तेन्ना मनशा विसरो नाका. तुजो खुरीस उबार, सगले खालतिकाये तुजो खुरीस उबार. तुज्या बापाक तो खालतीसा. तुझे जिवीत नवसर, तुझ्या जिवितान बदलो पाड. तुझे जिवितान बरेपण आसा तें ओळखून घे. गुणगुणांक नाका, वायट करी नाका, पूण येता तितले खुरीस मोगान खांद मार. म्हजे फाटल्यान म्हज्या सांगाता हांव तुजो सांगात सोडचो ना हें आश्वासन तूं आज आमकां दिताय. आमच्या दुकानी तूं वांटो घेताय म्हूण आमकां सायबा बरो सोतो दिताय. आमी अदीक आनी अदीक आमचो खुरीस खुशालकायेन व्हरूंक गुणगुण आसतना, पूण तूं आमच्या सांगाताक पावलार पावल मारताय म्हूण ओळखून घेवंक. दर एका दिसाक येतले आमचे प्रश्न, आमचेर आटेविटे येतले, आमचेर पेस्त पिडा येतली. आमी पिडेक सांपडटा तेन्ना, आमी मारेकार दुयेंसाक पडटा तेन्ना, आमचेर गाराणें घालतात तेन्ना, आमकां नाकारतात तेन्ना, आमकां पयसायता तेन्ना तूं आमचे खुरीस उबारूंक आमकां आदार दिताय म्हूण आमी बरोवशान तुज्या सांगाताक हो आमचो खुरीस उबारता. हांव सायबा आमचे दुखां पुसून काड. आमकां सांगात दी आनी असल्या सांगाताक आमचो सांगात तूं सोडचो जाय म्हूण आमकां सायबा बरोवशान दवर. ह्या वेळार आमच्या जिविता वयर आतां आमी निहाळुया कसलें आमचें जिवीत, खंय आमी वेता, कशें आमी आमच्या जिवितान चलता, कसो आमचो खुरीस आमच्या जिवितान नवसरूंक कशें जेजू आमकां दर दिसाक कसो आदार दिता हाचे वयर आमी आतां नियाळ करुया. आमचो खुरीस कितें काय? आमची पातकां ही आमचो खुरीस.
आमचेर एक भार, आमची पातकां म्हणल्यार आमचेर एक ओजें कशें. हें ओजें आमी कशें पयस करूंक येता काय? हें ओजें आमी कशें पयसावंक येता काय? पातोक तें आमकां चिटकून रावलां. तर जेजू आमकां सांगता, तुजो खुरीस उबार आनी चल ये म्हजे फाटल्यान. कारण जो कोण जेजूचो पाटलाव करता ताका तारण मेळटा, कित्याक जेजू वाट, सोत आनी जिवीत. पूण हो आमचो पातकांचो खुरीस जेजू फाटल्यान आमी कसो घेवन वेचो? उपाय आसा. रिपेंट. बोगसोडे माग तुज्या पातकां खातीर. नव्यान पातो करिना जावंक कुंगसार जाव. आदार माग जेजूचो. कारण जे परी तूं बोगसोणें मागिनाय आनी आपल्या पातकाची दूख धरिनाय, ते पर्यान हें ओजें पयस वेचें ना. हो खुरीस पयस जावचो ना. हो पातकांचो खुरीस सांग तुज्या जेजूक, माग बोगसोणें. आनी इतलेंच न्हय, दुसऱ्यांकूय बोगूस. दुसऱ्याचोय पातकांचो खुरीस उखलूंक तांकां आदार कर. जे वायट दुसरी तुजेर करतात तांचेर आड वचोन आसतना तांची पातकां बोगूस. दुसऱ्यान तुका कांटे दिले जाल्यार तूं तांकां परतून फूल दी. माये मोगान आनी आस्त्या तोंडान दुसऱ्या सोवें आनी दुसऱ्या मदें जिये. आसा तूं तयार तुजो खुरीस घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक? म्हजो पाटलाव करूंक तुजी खुशी जाल्या तुजो खुरीस Carry your own cross. तुझो खुरीस तूं उबार. आमच्या जिवितांत
जायत्या तरेचे खुरीस येतात. आमच्या जिवितांत जायते खुरीस आमच्या जिविताचेर अशें आसता. जायते फावटी आमकां खबर आसना कितें करचें तें. सगल्याच्या जिवितांत आसता. जेजू आयज आमकां आपयता आनी म्हणटा, तुजो खुरीस तूं उबार आनी चल म्हज्या फाटल्यान. जेन्ना आमचेर कितें वायट येता तेन्ना आमी देवाक प्रश्न करतात, वाय मी? हांवूच कित्याक? हांवें इतलें बरें केल्लें पूण हांवूच कित्याक? केन्ना आमी चिंतलां काय ह्या संवसारांत सकाळीं उठ्ठा तेन्ना कितलीं भुरगीं, कितले लोक उपाशी उठ्ठात, तांचे लागीं जेवण ना. कितले लोक संवसाराचो उजवाड पळोवंक आशेतात पूण तांचे लागीं दोळे नात. कितले लोक अपंगळ आसात, तांचे आमी केन्ना चिंतलां काय? तेच परी जेजू म्हणटा, फियर नॉट फॉर आय एम विथ यू. आमच्या जिवितांत कितेंय जावं आमी भिवंक जायना पूण देवाचेर विश्वास दवरूंक जाय. आमी जायते फावटी विसरतात देवान आमकां कितलें बरें केलां तें, जेन्ना आमचेर वायट वेळ येता तेन्ना. जिवीत एक वाट जातून वयर सकयल आसतलेंच. जे पोरी जेसर आमी एक इंग्लीश म्हणणी आसा, अनलेस एंड अंटील यू फील द लो you won't feel the highs. So आमी कितें करचें आमच्या वायट वेळार? कांयच करचें गरज ना. फकत देवाक उलो मारुया, देवाचेर भावार दवरुया. जें कितें घडटा, कितें जाता तें बऱ्याक जाता म्हणून, आनी आमची जिविताची वाट फुडें व्हरुया. ओज्याचो बारकांदार जोर तुमकां चोड लागता, ओ जेजू घेव तुमच्या मेळटोलें समाधान. म्हजो पाटलाव करूं तुजी कुशी जाल्या, तुजो खुरीस उबार चलये म्हजे फाटल्यान.
renewing our faith. आमचो भावात पोत्तून नवो करूया. जेजूचेर आमचो भावात आयज मेला काय? आमचो भावात सुकोन गेला काय? कितलो भावात म्हूण आमकां ताचेर आसा काय? जिवितांतले सगळे गोश्ट त्रास आडगळ्यो हो आमचेर एक व्हड क्रुसाचो भार कसो जाला. आदार मागून पासून कोणूच आदाराक पावना अशें आमकां जायते पावटी दिसता. कोणूच आमची पर्वा करिना, कोणाक मोजें पडोन वचना. दुसऱ्यांक म्हजी गरज आसता तेन्नाच ती म्हाका उलो करतात, तेन्नाच तांकां म्हजो उगडास येता. जायते पावटी आमकां अशें भोगता. जायतो वेळ मागण्यांत सारून पासून जेजू आमच्या उल्याक कान दिना अशेंय म्हाका भोगता. हे कोरोना दुयेंस उपरासला ते मेरेन साकून आयज पासून कितली आमची चिंतना, कितली आमची स्वप्नां त्या उदकान बुडून व्हांवून गेल्यात. 22 मार्च 2020 लॉकडावनाचो पयलो दीस. एक आयतार सगळींच घरां आसतना चड कांय भोगोंक ना. 3 दीस लॉकडावन एक्सटेंड केले. तरी पूण चड कांयच भोगोंक ना. आयज 6 म्हयने जाले, वो 6 म्हयने जावंक पावले. हें दुयेंस काबारूच जायना. न्हय म्हूण कसलें वखदूय मेळना. आमच्या बरोबर कितलीं जाणां सोंसतात काय हें दुयेंस. आमी जायते पावटी आमचेच चिंतात. जायतीं जाणां मरून गेले. संवसारभर लाखांनी लोक मेला. हांव जितो आसा देवाक आर्गां. जायते जाणांचे बिझनस पिड्यार जाला. जायते जाणांची कामां गेला. जायते जाण दुयेंसाक लागून न्हू बोगोर उपाशी मरतात. म्हाका दिसाची सगळीं जेवणां फावो जातात. देवाक आर्गां. आयज म्हजो भावात इल्लो इल्लो करून मरता तेन्ना हांव म्हज्या दुसऱ्या भावा भयणीचेर नदर मारता. भोव करून जी दुयेंत आसात, जांकां जेवण ना, जांकां काम ना,
जांकांक गोर ना, जी म्हज्यान ओदीक सोंसतात, म्हज्यान ओदीक बारादीक कुरीस तांच्या खांदार आसा. पूण तीं देवाचेर विश्वास दवरून आपल्या जिविताची पावलां मारतात. तर म्हज्यान कित्याक जायना? पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हणून आमकां सांगता, फेथ इज नॉट अ लायट which scattered all our darkness, but a lamp which guide our steps in the night. वोय मोगाला जेजू, जायते हांव सोंसता, जायते म्हज्या जिवितान घडटा. हो फुरीस ओदीक आनी ओदीक जोड जायत वयता. पूण हें सगलें एकदांच नपयत कर म्हूण हांव तुजे लागीं मागना. बोगोर, त्या दिव्याचो उजवाड म्हाका दी. म्हजी ही वाट, म्हजी ही जिविताची वाट चलोंक तूं आदार दी. आनी तूं म्हजें सांगाता आसतना आनी म्हजो पावात तुजेर आसतना म्हाका कांयच भिवपाची गरज ना. आनी तूं तुज्या कुर्साचेर जैतान म्हजें दूख पुसून काडटलो म्हूण तुजेर हांव भावात दवरता. म्हजो भावात जर तर आयज सुकोत वेता, तर हांव म्हज्या भावा भयणीचेर नदर मारतलो, जी कोण म्हज्यान ओदीक सोंसतात ती. तांचेर नदर मारून म्हाका म्हजें जिवीत जियेवंक बोड मेळटलें. तुजें उतर हांव दिसपटी वाचतलो. तुजें उतर दिसपटी वाचून नियाळून तुजें उतर म्हाका मार्गदर्शन दितलें म्हूण म्हजो भरवसो. तो जेजू, तुजेरूच पातयेवन म्हजो भावा धीर करून आनी जाता जाल्यार आनीक वाडोवंक तुजें बोड हांव मागता. आनी तुज्या कुर्साचेर जैतान म्हजें दूख पुसून काड म्हूण हांव प्रार्थून मागता. आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोखोरता, आपलो जीव गोऱ्यांनी कौसासाक ओगडायता. म्हजो पाटाव करून तुजी खुशी जाल्या, तुजो कुरीस उबा चोये मोशे फाटल्या. मोगळा जेजू, आनी एक पावट ह्या सांजेच्या वेळार तुज्या पांयाशी आयलो. तूं म्हणटाय तुका खोशी जाल्यार तुजो कुरीस घे आनी म्हजे पाटल्यान येव. मोगळा जेजू, हांव एक पातकी मोगळा जेजू, उतरांनी कोन्यांनी जायती हांवें पातकां केल्या. हांव एक निराशी जाला,
सगलोच पातकान बुडला. पातकां म्हाका थार दिनान सैतान आपल्या ओदान उडोवंक सोदता. पूण मोगळा जेजू, तुका सोडून हांव खंय म्हूण वेतलो जेजू. म्हाका तुजो आदार दी दुनिया. जितले पावट हांव पातकान पडटा तितले पावट हो तुजो कुरी सोडूंक तूं म्हाका आदार दी सोमिया. जेन्ना मोगळा जेजू हो कुरीस घेवन तूं कालवार प्रातार दोंगरार चडटाना 3 पावटी तूं पडलय. पूण हो कुरीस तुवें सोडूंक नाय. पोत्तून तुज्या खांदार घेवन तूं कोट म्हटलेल्या जाग्यार गेलय. ह्या संवसारान तुवें जाय तें बरें करीत गेल्लय. तोट्यांक, कुड्ड्यांक, बांगड्यांक, बेऱ्यांक तुवें बरें तूं करीत गेलय. पूण तरी आसतना मोगळा जेजू तुका ह्या कुर्सार किळायलो. इतलो तुवें आमकां मोग दिलोय. तुज्या असलो कोण मोग दी दुनिया. ह्या संवसारान फकत तूंच एकलो सोमी आनी दोनी जेजू. आमच्या पातकां पासत ह्या कुर्सार तूं मेलय. ह्या कुर्सार तुवें हाती पांयांक खिळे तपून माथ्यार खांट्याचो मुकूट तुज्या घालो मोगळा जेजू. तुजे चुचुरे करिनासतना तुका खिळायलो जेजू. आनी त्याच बराबर तुज्या फुड्यान दोगा चोरांक तांणी कुर्सार किरायलो. एकल्यान म्हटलें, सोम्या तूं आमकां आनी तुकाय तूं सोडय. आनी उजव्यान आसलेल्यान म्हटलें, तूं एक कास्तीक सांपडले आसतना तूंय देवाक भियेनाय. आमी तरी हें नितीन सोंसता. तेन्ना ताणें जेजूक म्हटलें, जेजू तूं रायपणान येता तेन्ना म्हजोय उगडास कर. आनी जेजून ताका म्हटलें, हांव तुका सोत सांगता, तूं आयज म्हज्या बरोबर ओयकुटान आसतलोय. मोगळा जेजू, आमची सगळ्यांची एक एक पातकां तुज्या हातीन घालता जेजू. तुजें भोगसणें आमकां दी जेजू. पेकोय आमचे एक एकल्याचे गाय जेजू. आयज मोगळा जेजू कोरोना वायरस जावन 6 म्हयने जायत आयले बापा मोगळा जेजू. जायतो लोक हजारांनी लाखांनी कश्टवता आनी लाखांनी लोक संपलो. मोगळा जेजू, आयज पासून मोगळा जेजू तुवें म्हाका राखलाय, सांबाळलाय. बरी भलायकी दिवन तुवें म्हाका दवरलाय. तुका आर्गां, तुका दिनवास बापा मोगळा जेजू. कितलीं जाण मोगळा जेजू हे कोविड-19 हॉस्पिटलांनी घरांनी कश्टवता. मोगळा जेजू, ताची एक एकल्याची पातकां बोगोस जेजू तुजो पेकोणेचो हात
तांकां लाय जेजू आनी सगल्यांक तांकां बरी कर म्हूण मागता मोगळा जेजू तुका आर्गां तुका मोहिमा आनी तुवें म्हटलें मोगळा जेजू मॅथ्युवाच्या 7व्या अवेसरान 28 ते 30 ओळीन अशें मेळटा तुमी व्हड वजाचो भार घेवन आसात ती तुमी म्हजेशी आहात हांव तुमकां समाधान करतलों म्हजें जीव तुमचेर घेयात आनी म्हज्या लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो मोगळा जेजू तुज्या कडेन जायना तें कांयच ना सगळें तुज्या कडेन जाता जेजू आमचो भावार्थ वाडय जेजू आमकां पेकोणी दी जेजू वस खुरीस 2 दिसां व्हरूंक आमकां तुजो आदार दी मोगळा जेजू आनी आख्ख्या संवसाराक पेकोणी दी जेजू साल्वार कर जेजू सुटका दी कोविड-19 कश्ट तेल्या म्हज्या भावा भयणां सवे जेजू कोल तांचे चुच्चुरे मोगळा जेजू पेकोय तांचे घाय एकल्याचे जेजू तूं एकलो सोमी आनी दोनी जेजू आमचो कितलो तूं मोग कोत्ताय जेजू 2 दिसां जेजू 2 घडयेक जेजू तूं आमकां राखताय तुवें दिसाक आमकां 24 वरां दिल्याय जेजू आनी 24 वरां कितली आमी बरेपण घेतलां जेजू पूण जाय ते फाटी मोगळा जेजू तुका आर्गां दिवंक हांव विसरलां जेजू हांव तुजेर अनुपकारी जालां जेजू बोगोश म्हाका जेजू बोगोश ह्या वेळार जेजू आमची पातकां बोगोस आनी म्हाका नवें जिवीत दी जेजू 2 दिसां तुजो मोग करूंक तुका आर्गां दिवंक तुका वाखाणूंक दिन वाचूंक मोगाच्या जेजू सगळें म्हजें जिवीत एकल्याचें जिवीत तुज्या हातीन घालता सोम्या दी म्हाका तुजी कृपा जेजू सदांच तुजें मागणें करूंक तुजें उतर वाचूंक आनी नियाडूंक जेजू म्हाका तुजे कृपेन बोर जेजू दी म्हाका तुजो आदार जेजू मनशाचो पूत आयलो मनशाचो चाकर जावन सगल्यांचे सोडवणे आपलो जीव दिवंक आयलो मोसो पाटलाव करून तुजी कशी जाल्या तुजो कुरी सुबा चोले मोचे फाटल्या ओय मोगळा जेजू तूं खुर्सार उमकोळटना मनशा कुड्याचो मोग तुवें केलोय ह्या वेळार हेच दर्शन हीच दृश्टिकोण आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया पळोवया जेजू कसो उमकोळटना बापाक आपल्या आमकां बोगोस म्हूण मागता आनी आमकां सगल्यांक सायबीण माय आमची आवय करून आनी आमी तिचे पूत करूंक तो दवरता Forgive them, for they know not what they do.
son. Behold, thy mother. Father, into thy hands I commit my spirit. It is finished. आज खिरीत भाशेन आमी जेजू उमकोळटना ताचे खुर्साचेर आमची दुकां पुसून काडूंक मागता तेन्ना दुखेस्त माती माय आमची मारिया तिची बरोब आज आमी समरुमता थोडो वेळ आमी कसल्यो ह्यो 7 दुखी सायबीण मायच्यो ताचे वयर आतां आमी नियाळ करुया. Let us reflect on the pain and 7 sorrows of Our Lady. She is our mother. The first sorrow, the prophecy of Simon. Days after giving birth to Jesus, Mary and Saint Joseph bring him to be presented to God at the Jerusalem temple. This act of worship and thanksgiving was a day of joy for the young mother. When the prophetic Simon acknowledged Jesus to be Israel's long-awaited Messiah, and yet in her happiness there is some sadness. As he says, "Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will be contradicted, and you yourself a sword will pierce, so that the thoughts of many hearts may be revealed." As the Catechism states, every human being who ever lived or will live is responsible for the crucifixion of our Lord. Therefore, the heart of Mary's sorrow is found in the sad reality that her son was born to die for our sins. The second sorrow, the flight into Egypt.
Due to the warning Saint Joseph received in his dream, the Holy Family had to take immediate action. It was necessary to protect the Christ child from the evil herald who wanted to kill him. As a young mother, imagine the trouble and hardship she had to face. They became strangers in a strange land as they had to travel to Egypt. But they put their trust in God, not knowing the steps of His plan. In doing so, they teach us how to turn pain into an act of faith and prayer. The third sorrow, searching for the child in Jerusalem. When Jesus was 12, the Holy Family made a pilgrimage to Jerusalem. On returning home, they did not find him in the caravan while traveling to Nazareth. They returned back to Jerusalem to search him. Searching for 3 days, they found Jesus was discussing and learning from the temple teachers, already doing God's work in his youth. One cannot imagine the worry and pain a parent would suffer during these times. Imagine the amount of self-doubt and blame Mother Mary would have placed on herself. How she must have felt, how she could neglect him. How did she miss him by her side? In the fourth sorrow, Mary meets Jesus on his way to the cross. Mary meets a beaten and bloodied son as he makes his way to the site of his execution. Imagine her shock when she learned that her son was arrested and sentenced to death. What must have it been for Mary? She knew her son was brought in this world through God's power, and yet he is treated to the most humiliating, degrading, and unjust human experiences. Here Mary shows us what it is like to trust in God, even when it seems there is no reason to do so. She is not afraid to be by her son's side in his death.
showing us that love of God should matter over anything else. The fifth sorrow, standing at the foot of the cross. Mary stood at the foot of Jesus' cross. Standing by his side was a sign of strength and determination. Mary shows us that she knows that her son's death is not the end of his story. Even through this act of determination, it does not take away her sorrow she must have felt during this time. How much pain she must have felt as she watched her son struggling for breath, speaking his final words. Jesus' heart was not the only heart that was pierced by a sword here. Mary's was too. Indirectly fulfilling Simon's prophecy, as we learned in the first sorrow. The sixth sorrow, the crucifixion and descent from the cross. A mother has many hopes and dreams for the baby she cradles in her arms when the child is born. And she looks after him as the child grows up. Mothers are never supposed to find those dreams to be dashed away. Holding a child's lifeless body in her arms. No mother ever imagines this scenario. What is even worse is that her son is executed. There is nothing natural about his death. In spite of all this, no hatred occupies Mother Mary's heart. She knows only love as she sees her son has performed love's greatest act, giving his life for others. Mary shows humanity. She shows all of us that it is possible to live in a way that is opposite to living a life of sin. Transform hate into love. The seventh sorrow, assisting at the burial of Christ. Mary shows us that burial is an opportunity to live as an icon of hope rather than losing hope in spite of all the pain, anguish, suffering. Mary
accompanies her son's body as he is placed in the tomb. Mary's hope indicates that within her heart there is a glimmer, there is joy that will come on Easter morning when her tears will be turned into happiness, because God is faithful. आयच्या दिसाचो शेवटाक आमी आशीर्वाद घेतना जेजूक किरीत भाशेन आमी बरवंसो दिवया. आमचे कुरीस आमी खरीत भाशेन मारीच्या आदाराखाल आमचो कुरीस खुशालकायेन विंगून तो उबारून आमचे पातकां नोपोयत करूंक वावरूंक आमचे जिवितान आमचो बाबार्थ न्हवसरूंक उदीक आनी उदीक जेजूच्या खुर्सांतल्यान खुशालकायेन वांटो घेवन आमी किरीत भाशेन ताची पाटलावदारां म्हूण ह्या संवसाराक उदाहरण दिवंक दिसपोटी वावरतल्या म्हूण त्या जेजूचो ह्या वेळार आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the drearest and best for a world of lost sinners was slain. And I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. And I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a